गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो घेवन आमी तुमच्या मुखार घेवन येता आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिन. नमस्कार. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाचेर हांव प्रणिता रेडकर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार दिता. सविस्तर खबरां आदी नदर मारुया आयच्या मुखेल खबरांचेर. फोंड्याच्या कदंबा बस स्टँडाची सामकीच जाल्या अवतिकाय. बस स्टँडाचे पत्रे गेल्यात हुबून, रस्त्यार पडल्यात फोंडकुलां. दुरुस्ती जातली केन्ना? थळाव्यांचो प्रश्न. नाटक फकत मनरिजवणेचें साधन न्हय जाल्यार तें प्रबोधनाचें माध्यम आसा, सांगता हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर. पणजेच्यान दोडामार्गार वचपी कदंबा बस म्हापशा पडली बंद. तांत्रीक कारणांक लागून बस बंद पडिल्ल्याचो दुबाव. गोवा शिपयार्डान केंद्र शासीत प्रदेश लक्षद्वीपा खातीर बांदिल्ल्या एलपीजी सिलिंडर बोटीचें उक्तावण शिपयार्डाच्यो वरिश्ठ बायल कर्मचारी सिंथिया कॉन्सोवाना हांच्या हस्तुकीं जालें उक्तावण. वास्कोच्या तरणाट्यांनी सड्या वयल्या गार्डनांत राबयली नितळसाण मोहीम. सोयऱ्याच्यो बाटल्यो आनी हेर बाकीचोय कोयर केलो निवळ. आनी शेनवारा दिसा जाले 11 दिसांच्या गणपतीचें विसर्जन वाजयत नाजयत काडलो मिरवणुको. आनी गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो ह्यो खबरो आतां विस्तारान. फोंड्या कदंबा बस स्टँडाची सामकीच अवतिकाय जाल्या. बस स्टँडा वयले पत्रे हुबोन गेल्यात. रस्तो तर फोंडकुलांनी भरला. ताका लागून थंय यो वच करपी प्रवाशांक आनी गाडयो चलोवप्यांक हाचो भरपूर त्रास सोंसचो पडटा. तशेंच पावसाक लागून फोंडकुलांनी उदक सांठून उरता. ताका लागून चिखल जाता. हाचेर मंत्री आनी आमदारांनी पुरायपणान दुर्लक्ष केलां. मंत्री तशेंच आमदारान हाची दखल घेवन बेगोबेग ह्या बस स्टँडाची दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. बशी करपाचो रस्तो म्हणतो ना रोड म्हणून सामकोच पिड्यार आला. आमचे हेजी फाटी आमची हे सर सुरू गेल्ले कडेन पट्टी मोडटा आमच्यो रोड म्हणून सामको पिड्यार आला कडेन. तेजेर कोण कित्याक लक्षच दिना. आनी आतां सांगपाचें म्हळ्यार कित्याक हेजे बस स्टँड आतां पळयता 2 वर्सां जालीं ते काम करता. ते आजून तर म्हाका दिसना आनी 2-3 वर्सां तेका वयतली. अजून तें जावना. रोड आतां पळय मुखार हांगा RTO ऑफिस आहा. लोक हांगा ह्या ऑफिसां येता. त्या लोकांची बारीक बारीक कामां आसता. त्या पयल्यार तर आमच्या परिस्थिती म्हणटा ती येवपाची सुद्दां ना. तेजेर कोण कांय उलयना. तो बेगीन हो रोड जावचो कित्याक आमकां लॉस जाता. कित्याक आमच्यो पट्टी वयता जावं आमचे सड हे आसा त्यो हे वागी लूज जाता. चड जें कितें जाता पळय हो रोड म्हणटा आमकां टोटल रोड पळोवपाचो ना. आनी आतां आमचें पार्किंग म्हणटा हे वाटे दिला. सामकें बिकट परिस्थिती जाल्ली ह्या रस्त्याची. म्हाका आतां हांवें पयलीं आतां बस स्टँड करता म्हळ्यार म्हाका दिसता 2 वर्सां तरी हें जालें तेंगेलें. आतां काम करता. काम आतां तें चालू आसा काम. सद्या तरी आजून कांय हें जावना तेंगेलें. आनी आतां हे वाटे आमी आतां 1-6 म्हयने जाले आमी तें पळयता. ते वाटेन गेलो. हे वाटे तो करूं नाशिल्लो. ओके. ती सायड केली. ही सायड ती करूं नाशिल्ली. सो ही सायड तरी ती आतां मातशी ती बेगीन ती करची. नाटक हें मनरिजवणेचें साधन नासून तें एक प्रबोधनाचें माध्यम आसा. दर वर्सा सगळ्यांनी हो नाटकाचो इतिहास आनीकय मुखार व्हरपाक यत्न करपाची गरज आसा. तशेंच आयज 75 वर्सांचो अमृत महोत्सव मनयला. तसोच 100 वर्सांचो व्हडा दबाज्यान मनोवपाचो हावेस दर एका नाटककाराच्या मनान आसप गरजेचो अशें हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर श्री नागेश महालक्ष्मी प्रसादीक नाट्य मंडळाच्या 75व्या वर्साच्या अमृत महोत्सवान मुखेल सोयरो ह्या नात्यान उलयतालो. तशेंच संस्था ही कलाकारांक घडयता, कलाकारांक प्रोत्साहन दिता अशें वीज मंत्री सुनील ढवळीकराचें म्हणणें. मी म्हणतो की नाटक हे केवळ आपल्या करमणुकीचं साधन नाही, ते एक प्रबोधनाचंही माध्यम आहे. या दृष्टीने काही आपल्याला करता आलं तर मला वाटतं हा आपला अमृत महोत्सवी वर्षाचा कार्यक्रम सार्थकी लागेल. म्हणून या दृष्टीने सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न करावेत. म्हणजे हे मला माहिती आहे इथं उभं राहून मला बोलणं सोपं आहे. ज्यांना हे करायचं आहे त्यांच्यासाठी हे खूप कठीण आहे याची मला कल्पना आहे. पण तुम्ही हे करू शकता.
गेली 75 वर्ष तुम्ही एवढी जी वाटचाल केलेली आहे ती याच निष्ठेच्या आणि याच कर्तृत्वाच्या आधारावर केलेली आहे. हे पुढे घेऊन जाण्याचे आज दिवस आलेले आहेत. हे निश्चितपणे आम्ही करूया. पुढच्या 25 वर्षासाठी या समाजाला एक मार्गदर्शन ठरणारी ही संस्था म्हणून त्याचं एक नाव लौकिक सगळीकडे व्हावा. संस्था ही फक्त कलाकार घडवते, कलाकारांना प्रोत्साहन देते. कलाकार पुढे जाण्यासाठी तो प्रयत्न कलाकारांचा असायला पाहिजे. आताच म्हटलं छोटी छोटी मुलं जी दिसतात अजून नाटकात काम करतात आमच्या. एखादी संस्था 75 वर्ष एकत्रितपणे काम करते आहे, त्यातून वेगवेगळे कलाकार घडवते आहे, उत्तमोत्तम सादरीकरण करते आहे, वेगवेगळ्या स्पर्धांमधून बक्षिसं मिळवते आहे आणि संस्थेतली एकजूट कायम ठेवते आहे. हे पाहून खरोखरच मन भरून आलं. मला नेहमीच असं वाटतं की गोव्याकडून शिकण्यासारखं खूप काही आहे. आयतारा दिसा सकाळी पणजे सावन दोडामार्गार वचपी कदंबा बस अचकीत कांय तांत्रीक कारणांक लागून म्हापशेच्या गिरी वाठारांत रस्त्या मदींच बंद पडली. हाका लागून प्रवाशांचे बरेच हाल जाले आनी हाका लागून आयतार आशिल्ल्यान तांची गैरसोय लेगीत जाली. आयतार आशिल्ल्या कारणान बशी कमी आसात आनी ताका लागून आनीकूय प्रवाशांचे हाल जाले. तशेंच बस रस्त्या मदींच बंद पडिल्ल्यान कांय वेळ येरादारी ठप्प जाल्ली. केंद्र शासनान बांदिल्ल्या LPG सिलिंडर वाहक जहाजाक शेनवारा गोवा शिपयार्डान लॉन्च केले. गोवा शिपयार्डाच्या वरिश्ठ बायल कर्मचारी सिंथिया कॉन्सियोन हांच्या हस्तुकी हे लॉन्च जाले. सुमार 2000 सिलिंडर व्हरपा खातीर गोवा शिपयार्डान ह्या जहाजाक विकसीत आनी डिझायन केला. लक्षद्वीपाच्या वेगवेगळ्या जुव्यांचेर LPG सिलिंडर व्हरपा खातीर सगळ्यात आधुनीक आनी तांत्रीक नदरेन प्रगत प्रणाली आनी नियंत्रण प्रणाली ह्या जहाजान सज्ज आसात. ह्या वेळार गोवा शिपयार्डाचे अध्यक्ष आनी वेवस्थापकीय संचालक ब्रजेश कुमार, कॅप्टन जगमोहन तशेंच हेर ज्येष्ठ अधिकारी हाजीर आसले. सडा मुरगांव वाठारांत समाज वावुरपी शंकर पोळजी आनी तांच्या वांगड्यांनी भुरगीं खेळपाक वचपी गार्डनाची नितळसाण केली. ह्या गार्डनान कोयर तशेंच सोऱ्यांच्यो बाटल्यो कश्यो उडोवन दवरिल्ल्यो दिसून आयल्यात. हो कोयर आनी उडयल्ल्या कोयरा काचेच्या बाटले सावन ल्हानसान भुरग्यांक त्रासदाय जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच ह्या गार्डनान मेकळ्यान नितळ वातावरण आसचें जेणे करून भुरगीं मेकळेपणान ह्या गार्डनान खेळपाक शकतलीं. अशी बुरशेपणां ह्यान फुडें करची न्हय असो संदेश वास्को सड्या वयलो समाज वावुरपी शंकर पोळजीन सड्या वयल्या थळाव्या लोकांक दिला. शेनवारा दिसा गोंयांतल्या 11 दिसांच्या गणपतीचे गणेश भक्तांनी व्हडा उमेदीन विसर्जन केले. 2 वर्सां उपरांत आयिल्ल्या गणपतीक निरोप दिवपा खातीर खास मिरवणूक काडिल्ली. भक्तगणांनी भर पावसान लेगीत व्हडा उमेदीन दिंडी घातली. जाणटे तशेंच नेणटे, बायलां तशेंच दादले गणेश भक्तांनी हातूंत व्हडा संख्येन वांटो घेतिल्लो. गणपती बाप्पा मोरया, फुडच्या वर्षी लवकर या अशें म्हणीत गणपतीक पणजे, दिवचल, पेडण्यां, मोरजे, हडफड्या आनी हेर वाठारांतल्यान लोकांनी बाप्पाक निरोप दिलो. सबाया शंकरी औषा परमानंदुरे औषा परमानंदुरे सबाया वैरण सेला नाशी घेऊन सेला नाशी घेऊन नाम देवा पुत्र झाला विठोबा पारशासी आला. हरिराणा रे 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 बाप मातेनी
गोंय खेळा प्राधिकरणान बायलांच्या अंडर 17 फिफा वर्ल्ड कपा खातीर मागयल्ली निविदा रद्द करून नव्या निविदा मागोवपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या. काँग्रेसीच्या म्हणण्या प्रमाण हातूंत भ्रश्टाचार जावपाची दाट शक्यताय आसा आनी ताकाच लागून ही निविदा रद्द करची अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पणजीकर सांगता. ताज महाल सुद्दां बांदपाक 22 वर्सांचो कळाव लागलो, पूण फिफा वर्ल्ड कपाच्या आतां इव्हेंट मॅनेजमेंटा खातीर निविदा जारी केल्ल्या 24 वरां भितर प्रस्ताव सादर करपाक सांगला. हे कशें कितें शक्य आशिल्ल्याचें अमरनाथ पणजीकार विचारता. गोंय खेळा प्राधिकरण म्हटल्यार साग हांच्यांनी 9 तारखेच्या दैनीक पेपरांचेर एक निविदा मागयली आनी ही निविदा वर्ल्ड कप अंडर 19 वुमन जो टुर्नामेंट जावपाचो आसा तेच्या खातीर तेच्या इव्हेंट मॅनेजमेंटा खातीर ही निविदा मागयल्ली आसा. विविध कंपनी ज्यो इव्हेंट मॅनेजमेंटाच्यो आसा तेच्या खातीर आनी ही निविदा जेचो आंकडो हेंच्यांनी दिला 3,48,00,000 3.48 crores आनी हो आंकडो पळयल्या उपरांत अशें दिसता की ह्या आंकड्या मुखार कितें म्हणजे खंयचें काम कितलें करप, कितलो आंकडो आसतलो, कसलें काम आसतलें, कितलें काम आसतलें, खंय काम करपाचें आसलें हें खंयच तेंच्यांनी हें डिस्क्रिप्शन दिल्लें ना. सो हेंच्यांनी हे जे निविदा मागयल्या तितून दिश्टी पडटा की हेका तेंच्यांनी एक चोर वाट डोळयल्या आनी ह्या वाटेक भ्रश्टाचाराचो वास मारपाक लागला. परतून एकदां एक गोंयांत स्कॅम जावपाचें आसा त्या खातीर गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान हेचेर कडक नदर दवरून हेचेर कारवाई करची पडटली. उण्या दर्जाचो खणमाल निर्यात करपा खातीर सरकारान लायिल्ली 50% एक्सपोर्ट ड्युटी कमी करपाची मागणी सांगेचो आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान केल्या. वाडयल्ली एक्सपोर्ट ड्युटी पयलीं आशिल्ली तशीच करची अशेंय ताचें म्हणणें. गोंयचो खणमाल सामको उण्या दर्जाचो आसा, देखून खणमालाची पावणी सुद्दां केली जाल्यार कितल्यो कंपनी हातूंत वांटेकार जातल्यो ह्या विशीं लेगीत दुबाव आशिल्ल्याचें फळदेसाय सांगता. जो ओर गोंयान भितर प्रोड्यूस जाता तो सादारण ते 50 to 56 ग्रेडीचो आसता आनी आमकां बेनिफिकेशन प्लांट घालून तो रिकवरी कर म्हणटात ते म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाची एक हें आसा की 62 ग्रेड आशिल्लो ओर आयर्न ओर हांगा जाय जो आमकां डॉमेस्टीक वापरपाक मेळटलो. So Government of India is focusing on utilizing the produced ore in India for the local self consumption. म्हणजे आमच्यो ज्यो इंडस्ट्री आसा तांकां मुबलक प्रमाणात आयर्न ओर मेळपाक जाय. आमचो ओर हो सादारण ते 50 ते 56 आनी तो 62 ग्रेडीचो वचपाक शकना. म्हणून म्हजो पयलो मुद्दो आसलो की जी एक्सपोर्ट डिस्करेज करपा खातीर जी सेंट्रल गव्हर्मेंटान 50% जे हें लायिल्लें आसा एक्सपोर्ट ड्युटी ती तांणी शिथील करची आनी पयलीं जशी 0% आशिल्ली ती हाडून दवरची जाणे करून गोंयचो ओर हो लोकल कन्जम्पशना भितर वापराचो ना आनी तो ओर आमकां दुसऱ्या देशांनी धाडपाक मेळटलो जाणे करून आमची एक्सपोर्ट वाडटले. ना जर जाय जाल्यार गोंयच्या ओर हो लोकल कन्जम्पशनाकय मेळचो ना आनी आमकां भायरय धाडपाक मेळचो ना अशी परिस्थिती आयज गोंयच्या ओराची जाल्ली आसा. म्हणून एक प्रमुख मागणी हांवें सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन केल्ली आसा, युनियन मिनिस्टरा कडेन केल्ली आसा की ह्या ओर आसा पळय न्ही ताजी एक्सपोर्ट ड्युटी काडटी. कारण आमकां एक्सपोर्ट ड्युटी जर ना जर जाय जाल्यार आमकां एक बरें वॉटरवेज आसा आनी तो वायेबल जाता. गोंय महाराष्ट्र कोस्टल हायवेचें काम चालू आसा ते बेगीनच पुराय जातले. हो महामार्ग पुराय जाल्या उपरांत मुंबयच्यान गोंयांत 7 ते 8 वरां भितर पावप शक्य जातलें अशें महाराष्ट्राचो शिक्षण मंत्री दीपक केसरकार सांगता. 5 दिसांचे गणपती विसर्जन जाले आनी 6व्या दिसा बाजारांत नुस्त्याची दर वाडली. चवथीचे 5 दीस बाजारांत नुस्तें सारकेंच सवाय विकताले. आतां नुस्त्याचे दर परत वाडपाक लागल्यात. इसवण 700 रुपया किलो जाल्यार चणाक 600 रुपया किलो. कुल्ल्यो आनी सुंगटांचे दर बाजारांत दरेकी 300 रुपया किलो आसा. दर नुस्त्याचे दर आतां वाडपाक लागल्यात. पुराय श्रावणांत नुस्तें कमी खपतालें. आतां चवथी उपरांत परत एकदम नुस्त्याचे दर वाडिल्ल्यान सर्वसामान्य मनशाच्या कपलाक मात आडयो पडल्या.
53व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर प्रतिनिधी नोंदणी सुरू केल्या. महोत्सवाच्या अधिकृत संकेतथळार नोंदणी सगळ्यां खातीर उक्ती आसा. दर वर्सा 20 ते 28 नोव्हेंबर ह्या काळांत गोंयांत जावपी इफ्फीची अधिकृत घोषणा म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान दिल्या. महोत्सवाच्या तशेंच आयोजनाचे तयारे खातीर पावलां उखलपाक सुरवात जाल्या. महोत्सवांतल्यान विविध कामां खातीर कंपनीक निविदा दिवपाचे प्रक्रियेक बेगीनूच सुरवात जातली. तशेंच फाल्यांचे 75व्या सर्जनशील प्रतिभावंत खातीर प्रवेश अर्ज 5 सप्टेंबराच्यान म्हायती आनी प्रसारण खात्याच्या अधिकृत संकेतथळार अर्ज उपलब्ध आसतली. 23 सप्टेंबर अर्ज भरपाची निमाणी तारीख आसा. अंदूची लघुपटाची संकल्पना India@100 अशी आसा. सरकारान जशे बेकायदेशीर आशिल्ल्या कलीज नायट क्लब मोडपाक दुसऱ्याच दिसा सावन सुरवात केल्ली, तशें पोरण्या गोंयांत दायज थळार आशिल्लें बांदकाम मोडपाक सरकाराक कित्याक कळाव जाता अशें म्हणीत इतिहासाचो अभ्यासक प्रज्वल साखरदांडेन सरकाराचेर तिडक उक्तायल्या. पोरण्या गोंयचे लोक हे बेकायदेशीर बांदकाम मोडचें म्हूण आंदोलनां करीत आसात, मात सरकारान कानार केंस सोडल्यात अशी टिकाय साखरदांडेन सरकाराचेर केल्या. That old Goa structure न्ही for the last almost now इतले आमी फायट करत आसा आनी द ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी सॅल्यूट टू देम. तांणी सत्याग्रह केलो आनी दे आर रियली सो हांव कितें म्हणटा की वाय टू स्टँडर्ड्स लायक this old Goa structure which is in the World Heritage Site that has to be demolished. The demand was one point like demolish that structure because World Heritage and it has violated all rules, regulations, everything has been violated and it is a clear cut case for demolition. Everybody knows that they have got illegal licenses. Apart from all that, lot of illegalities are going on, but this is in a World Heritage Site of Old Goa. This bungalow is standing there till today. Like you go there, you see that bungalow standing there and everybody is helpless. Okay, is the government of Goa helpless? The government of India helpless against this? That bungalow has to be demolished unless it is enjoying some political clout, which it is enjoying political clout, and that is it is given preferential treatment, favored privileged treatment. Otherwise, one side there are so many demolitions happening. Why not that old Goa structure? That is totally a violation of heritage. It's a violation of world heritage, not only local heritage, world heritage. It has to be demolished. And when are we going to demolish it? You know, when is this going to happen? आता खूप झालंय ते डिमॉलिशन मागता. इट इज टेकन एज अ जोक लायक पीपल आर डुईंग सो मच सत्याग्रह करता हे करता पूण कोण केअर करना आनी दॅट स्ट्रक्चर इज स्टँडींग. इट हॅज टू बी डिमॉलिश विथ इमिजिएट इफेक्ट. फलोत्पादन महामंडळाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या मुख्य शारांनी गाडे उक्ते करपाचो विचार आशिल्ल्याचे महामंडळाचो अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट सांगता. हे गाडे शारांतल्यान मुख्य सुवातांचेर घालतले देखून हेर गाड्यांक ताचो त्रास जावचो ना. सद्याक 650 गाडे बंद आसात जांचेर कारवाय जाल्या आनी तांणी आपली थकबाकी भरून गाडे परतून उक्ते करूं येतात अशें प्रेमेंद्राचें म्हणणें. सद्याक आमी जर क्वॉलिटी कंपेर केली जाल्यार क्वॉलिटी येता बरी येता आनी सत्याग्रह असा इश्यू काय ना. लोक सॅटिस्फायड आहा बट लिटल बीट रेट जी आहा पळय ती एज कम्पेर्ड टू द अदर होलसेल मार्केट खंय तरी 500 हायर सायडीक आसता. नॉन सबसिडायज आसा ते आमचे कमी आसता. सबसिडायज आसता आयटम न्हू ते थोडेशे खंय एक दोन आयटम केन्ना तरी चड आसता त्या पर्यंत उलोवन सेटल करचें आवडटा. आतां ऑलमोस्ट अरावंड 650 गाडी बंद आसा. कारण कितें तांकां तेंची एक तर ओवर ड्यूज आहा न्हू तेंचे वाड जाल्या आनी ताणी म्हाल घेवन फाटीं केला तो म्हाल घेवन मोबायलांनी पयशे दिवंक ना महामंडळान. हे पयशे दिवंक ना म्हणून तांकां नोटीसय काडलेल्यो. ते नोटीसी काडल्या नंतर तांकां चालू करपाक लागून तांची इच्छा आहा नंतर तांणी पयलीं पयशे भरचे अशें सांगलें. डिमांड सुद्दां खूब आसता. आमची पयलीं जेन्ना भाजी घेताले ती आतां 70 टन जाली म्हणजे हांवें चार्ज घेवच्या पयलीं आतां ती 120 टन्स पर डे असो कन्जम्पशन आहा. जशी क्वॉलिटी बरी येता इम्प्रूव्ड जाता तशें डिमांड वाडटा. महामंडळाची भाजी घेवपाक वाडटा. आतां आमी आनीक प्लॅन केला की आनीक आवटलेट घालपाचें केला स्वताचे महामंडळाचे म्हणजे मेन म्हापसा
वडगांव मस्को म्हणजे समजा आसात गोवा एक सेंट्रलायज असो आसता सिटी एरिया आउटसायड अशे बारीक बारीक सेंट्रलायज आसता सिटीन आसता अशी एक सादारण 1 ते 1.5 टन पर डे प्रोक्युरमेंट सेंटर आसता आमचो त्या प्रोक्युरमेंट सेंटर हाडून दिता आनी ती मागीर आमी आमच्या आउटलेटाचेर सप्लाय करता आतां आमी सध्या 120 टन्स पर डे हाडटा ओके सप्लाय हाडटा सप्लाय टोटल भाजी डिमांड त्याच्या पेक्षा ऑलमोस्ट बाकी आता होलसेल मार्केट आसा म्हापसा वडगांव म्हापसा ते लोकल जे हाडटा पळय ते तरी जाल्यार म्हाका 200 भारताच्या सगळ्या राज्यांनी सैमीक शेतांक प्रोत्साहन दिवचे असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मारला. गोंय सरकारान लेगीत ह्या नदरेन काम करून सैमीक शेतांक गोंयान प्रोत्साहन दिलें असो विश्वास हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकरान उक्तायलो. आयतारा दिसा पेडणेच्या वजरी शारदा उच्च माध्यमीक विद्यालयान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळी वेळार आर्लेकर उलयतालो. हिमाचल प्रदेशाच्या शेतकी विद्यापिठाच्या जोडपालवान ह्या कार्यावळीचें आयोजन जाल्लें. ना म्हाका दिसता गोवा सरकारूय ह्या बाबतींत इनिशिएटीव घेतली आसा ताणी काम करपाचें हळूहळू ठरयतले ते कारण वरसून प्रधानमंत्र्याचोच आग्रह आसा की सगळ्या प्रदेशांनी प्राकृतीक शेतीक प्राधान्य दिवचें. एकदम बरोबर. त्या दृश्टीन गोवा सरकारूय काम करतलें. म्हाका विश्वास आसा हांगासरल्या सरकारूय आनी हांगासरलें शेतकी खातें आनी खास करून मुख्यमंत्री हातूंत लक्ष घालून हें काम करतले. म्हाका विश्वास आसा. फाटली कांय वर्सां पासून आमचो प्रयत्न आसा की हांगासर शेती विशयक जें वातावरण आसा तें शेती खातीर पूरक आसपाक जाय. सगळी कडेन लोक म्हणत असतात की शेती आतां हळूहळू नश्ट जाता, पण हाच्या विरोधान वचून हाच्या भायर वचून शेती जी आसा ती नश्ट जायना तर ती शेती टिकोवपा खातीर आमचो पेडण्यांतलो शेतकार भाव आसा तो फुडें आसा, तो फुडें सरलेलो आसा अशें चित्र सगळ्या गोंयाक दिसपाक जाय म्हणून हो एक प्रयत्न आसा. पेडण्यांतले शेतकार भाव हे तशें काम करपी. शेतान वचपाक ताका लज दिसना. माती हातीक लागली, पांयाक लागली, आंगाक लागली जाल्यार तो भिना. आणि म्हणून असो शेतकार भाव आसा ताचे मातशी जी टॅक्नीक आसा ताचें तंत्र जें आसा शेतीचें ते मातशें आनीक व्यवस्थीत करप अशा पद्धतीचो विचार घेवन आमी हांगासर कांय गोष्टी सुरवात केली. गोंय ड्रग्स मुक्त करपा खातीर सरकारान पावलां उबारल्यात. प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा खाला सरकारान उबारिल्ल्या ह्या पावलांची आदलो पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान तोखणाय केल्या. कॉलीज रेस्टॉरंटाचेर केल्ली कारवाय योग्यच आशिल्ल्याचें बाबू सांगता, पण पोरण्या गोंयच्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर उलोवप मात ताणें ताळ्ळें. कॉलेजसाचें जें डेमोलिश जालां एक नंबर 1 डिसिजन आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटान घेतलेलें. जो तेजें हें आसा स्वप्न आसा की गोवा मुक्त ड्रग्स करपाचो तेजें पावल. आनी म्हाका जाल्यार फूल गॅरंटी आहा की CM हेच्या बद्दल सिरियस आसतलो आनी ड्रग्स मुक्त गोवा करता. भायलो लोक येतात ते तेच्या वयल्यानच चड आसता. तूं टुरिझम मिनिस्टर आसलो तेन्ना फ्री तेन्नाय आमी केल्लें, पण तें सारकें जावना. कित्याक सारकें जावना? सारकें जावना म्हणून आजून पासून मेळटा न्ही, तें मेळपा जायना. तुमी टुरिझम मिनिस्टर आसतना सारकें कित्याक जावंक जावना. जितली तो मुवमेंट जाय हो चड करून हें आहा तें टुरिझम मिनिस्टरा कडेन नासता, हें होम डिपार्टमेंटा कडेन आसता. तेणी करूंक ना. न्ही हांव तशें म्हणना. सगळी कडेन समज हें करतलो, समज सिरियस समज वयतलो जाल्यार हेच्या भितर सारकें मनांतल्यान इच्छा जाय आनी ती इच्छा प्रमोद सावंता कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन आसा आनी तें ताणें दाखोवन दिलें. हेच्या बद्दल कितलो प्रेशर येता तो आमी जाणा गोंयसान. हेच्या भितरल्यान कितले लोक व्हडले व्हडले इनवॉल्व असतात आनी हो प्रेशराक हेणें केअर करूना आमचे चीफ मिनिस्टर. आनी सगळ्यान बऱ्यांतली बरी खबर गोवा मुक्त हो ड्रग्स करपा खातीर तो आवडटा. ड्रग्सा खातीर ड्रग्स कंप्लीट बंद करपा खातीर सगळे आमदार 40 उत्तर गोंयांतल्या लोकसभा वेंचणुके खातीर परतून आपूण उमेदवार आसतलो अशी खात्री केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान उक्तायली. पूण ह्या विशींचो निमणो निर्णय संसदीय समिती घेतली अशें ताणें सांगलें. आपल्या कार्यकाळांत बरें काम जालां. भाजपान कल्याणकारी येवजण्यो लोकां मेरेन पावयल्यात. ताका लागून जायत्या कार्यकर्त्यांची परतून तिकेट आपणाक मेळची असो आग्रो धरला. पूण निमाणें पक्ष कितें निर्णय घेतलो तो आपणाक मान्य आसतलो अशें तांणी म्हणलां.
तर गोव्याची तयारी फर्स्ट क्लास आसा. तयारी म्हणल्यार तशी विशेष तयारी करपाची गरज ना अशें लोक सांगतात, हांव न्हय. आनी त्यामुळे व्हडले काय हें करपाक पार्टीच आसतलो आनी हांवच आसतलो जे जिखून आयल्या मतदारसंघाक कोण वचूं ना, वचपाची गरज ना. ते आपापले तो खासदार आपापल्या मतदारसंघाक काम करता ना, भिरांत ना. पण तूं कितें आसा 100% हें जसो 99 आमी जिखल्याक, 2014 जिखल्याक, तशें 2024 पर्यंत जिखपाचें काम जें आहा तें सुरू जालें. चावता 24 आसा. हांव चालू आसा न्ही, हांव अजून पर्यंत कंटिन्यू आसा. ताका लागून हांव म्हणटा बाकी पार्टी तिकीट दिवप ना दिवप ते पार्टी पार्लमेंटरी बोर्ड ठरयता. हें म्हजें मत, हें पक्षाचें मत न्ही. हांव आसतलो हें म्हजें मत. म्हाका अशें दिसता की आनी एकदां हांवें लढप अशे तरेचे कार्यकर्त्याचो आग्रह आसा म्हणून. आनी तें कितें आहा तें पार्लमेंटरी बोर्ड पार्टी ठरयता कोणाक दिवप कोणाक ना. तेजेर काम चल्लें आसा ज्या विशीं कार्यकर्ते जनतेचो सपोर्ट, विकास कामाचो रेटो जो आसा, विकास कामाची प्रत्येक मतदारसंघाची काम आसा त्या हातूंतल्यान लोकांचें हें आसा की ह्या देशाचो विकास जमचो भाग. फलोत्पादन महामंडळान एप्रिल ते जुलय ह्या 4 म्हयन्यांत थळाव्या शेतकारांच्यो 52.5 टन भाजयो शेजाऱ्याच्या राज्यांनी निर्यात केल्यात. तशेंच फाटल्या 4 म्हयन्यांत सगळ्यांत चड 106.46 टन पिपऱ्यांचें उत्पादन शेतकारांनी घेतलां. पिपरी हिरव्या मिरसांगाचें उत्पादन मोठ्या प्रमाणांत जाल्ल्यान गोंय फलोत्पादन महामंडळान गरजे भायर 50 टन पिपरी हिरवी मिरसांग शेजारच्या बेळगांव, सिंधुदुर्ग, कारवार ह्या राज्यांनी निर्यात केल्या. फाटल्या 2 वर्सांत कोरोना महामारीक लागून लोक बेरोजगार जाल्यात. आतां ते ल्हव आपल्या पारंपारीक शेती वेवसाया कडेन वळपाक लागल्यात. शेतकारांनी पिपरां, भेंडे, मिरसांग, चिटकी, दुदी अशा प्रकाराच्यो मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेवपाक सुरवात केलां. जेन्ना एखाद्या गजालीचो शेवट जाता तेन्नाच ती परतून एकदां नव्यान सुरू जाता. तर आमी आतां पावल्या ह्या बुलेटिनाच्या शेवटाक. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो सगळ्यांचो निरोप घेता. गोमंतक टीव्हीच्या आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच आमची फेसबूक पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात फक्त आनी फक्त गोमंतक टीव्ही.